कोंकणी समाज बांधवांक म्हगेले हृदयपूर्वक नमस्कारू तशीच तुमकां पुराय जाण शुभाशय सांगूंक म्हाका बारीक खुशी जाता सर. आज ही आमगेले समाजाची जी एक व्हड कॅटरर म्हणून देश विदेशांत राजमान्य देश विदेशांतून नांव घेतिल्लो पुना कॅटरर्स म्हणून ताजे मालक आमगेले मोगाचो पुना गणेश नायक हांगेले एक उद्देश कसो म्हळ्यार पुराय कोंकणी उलयले जन ಒಟ್ಟು जावಕ ಯುನೈಟೆಡ್ आसुका आमी आनी व्हडली चांग प्रगती पर काम करता म्हणून हांगेलो उद्देश ताजे खातीर आनी एक निरूपण केला एक कार्यक्रम निरूपण केला ताका म्हळ्यार आमची कोंकणी म्हळ्यार कार्यक्रम तांणी निरूपण केला ताका पुराय जन कोंकणी बांधवाले सहकार जावका सांगलेलो ताजे कार्यक्रम तांणी हेच म्हयन्यांत म्हळ्यार मे 29 पै विस्ता कन्वेंशन सेंटर निरूपण केलेलो त्या कार्यक्रम त्या कार्यक्रमाक तुम्ही मस्त संख्येन येवका येवन ताका प्रोत्साह दिवका कोंकणी उलोवचे समाज वाडता म्हणून ताका एक धैर्य त्या कार्यक्रम दनपार 3 गंटल्यान 9 गंटे आसता तातूंत एक कसो केला म्हळ्यार अनेक व्हडलो कलाकार तोय तशीच राज्य देश विदेशांत नांव घेतले व्हडलो कलाकार आमकां पुराय गुर्त आशिल्लो आमगेले मोगाचो कासोगोड चिन्ना मस्त नाटकांनी निरूपण केला नाटक डायरेक्शन केला एक्ट केला भारी चंद्र जनांक खुशी जावता तशें पुराय केला तांणी तांगेलें एक गांठी म्हणलें हास्य भरीत प्रशस्ती विजेत नाटक गांठी प्रदर्शन करता ताची म्हणटना 3 गंटे 9 गंटे जावचे कार्यक्रमाक तुमी पुराय कोंकणी समाज बांधवांनी कुटुंब समेत येवका आनी येवन प्रोत्साह दिवका गणेश नायकाल तर्फीन हांव मनवी करता तुमकां त्या मानान कार्यक्रम जाता तशी जेवणा अरेंजमेंट केलेलें आसता थंय तेन्ना ह्या पुराय कार्यक्रमाक तुमी येवन चंद करून दिवका म्हणून तुमगेल्या मनवी.